11, 12 आणि 13 नोव्हेंबराक गोंयांत पक्षी महोत्सव जातलो। ह्या महोत्सवांत गोंयची सवणी ह्या पुस्तकाचें लोकार्पण जातलें, अशी माहिती रानमंत्री राजेंद्र आर्लेकर हांणी दिल्या। आरडीएक्स गुवाहाटी पणजेच्यान सुशील शुक्ला। बर्ड फेस्टिवल आमी फाटींच अनाउन्स केल्ले आनी आतां तें खूब लागीं पाविल्लें आसा। ताजी सगळी तयारी जाल्ली आसा। 11 तारखेक सकाळीं आमचे माननीय मुख्यमंत्री ताजें इनॉग्रेशन करपाचे आसात। बोंडला जावपाचें आसा, मागीर मोल्या हें सगळें जातलें, मागीर आमची सलीम अली बर्ड सँक्चुरी चोडणा आनी करमळी लेक जो आसा हांगासर 3-4 कडेन आमचे हे सगळे कार्यक्रम जावपाचे आसात। 3 दीस हे कार्यक्रम आसात। तिनूय दिसा जे कार्यक्रम भरगच्च आसात, जे बर्ड वॉचर्स आसात, बर्ड लवर्स आसात, बर्ड एनालिस्ट आसात, अशे सगळे जाण ह्या सगळ्या कार्यक्रमांनी सहभागी जातले आनी तांच्या अनुभवाचो आमकां सगळ्यांक फायदो जातलो। पयलेच फावट आमी इनॉग्रल सेशन जें आसा त्या दिसाच आमी एक पुस्तक प्रकाशन करपाचें आसा। कोंकणींतल्यान सवण्यांचेर म्हणजे पक्ष्यांचेर पुस्तक हें पयलेच फावट येता। गोंयचीच एक नामनेची लेखिका हर्षदा सद्गुरू शेटये हांचें हांगासर हें पुस्तक येवपाचें आसा। हर्षदा सद्गुरू शेटये हांणी बरयल्लें पुस्तक आनी त्या पुस्तकाचें आमी प्रकाशन त्या दिसा करतले। हें बर्ड्सांचेर पक्ष्यांचेर पयलेंच कोंकणींतलें पुस्तक आसा। ताज्या खातीर आमी वेगवेगळे नामनेचे जाणकार आमच्या देशांतले भायले आमच्या वेगवेगळ्या प्रांतांतले हांगासर आपयल्ले आसात आनी तांचे हांगासर टॉक्स, तांचे लेक्चर्स, तांची माहिती, तांचे अनुभव हे आमकां सगळ्यांक हांगासर आयकुपाक मेळटले, पळोवपाक मेळटले। आमी आमच्या गोंयच्या विद्यार्थ्यांक, कॉलेजांतल्या विद्यार्थ्यां खातीर म्हणून प्रत्येक कॉलेजांतल्यान 5-5 जाणांक फ्री ऑफ कॉस्ट एंट्री दिवन तांचे पूर्ण वेवस्था करपाचें थारायल्लें आसा। त्या अनुसार स्पॉट रजिस्ट्रेशनूय करतले। जांचें उरलेलें आसा रजिस्ट्रेशनाचें जर कोण आसत जाल्यार त्या दिसा 1000 रुपया भरून ताणें स्पॉट रजिस्ट्रेशन करून घेवचें अशी हांव तांकां सगळ्यांक विनंती करतां। मोठे हांगासर नामनेचे जाणकार येतले, तांचो सगळ्यांचो फायदो आमकां जावचो, आमच्या येणाऱ्या तरूण पिढीक, नव्या पिढीक जावचो आनी गोंयांत आमच्या 450च्या वयर ज्यो सवण्यांच्यो जाती आसात, पक्ष्यांच्यो जाती आसात, ताचो अभ्यास करपाची इच्छा आमच्या सगळ्यांच्या मनान जावची असो हाजो उद्देश आसा आनी येणाऱ्या काळांनी हो उद्देश सफल जातलो अशें म्हाका दिसता।